तशेंच आमचे विनय तुपकी, आमचे डेप्युटी डायरेक्टर पवार, तशेंच आमचे डायरेक्टर ऑफ कोचिंगचे इंचार्ज खरी आमचे आणि हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळ्या पत्रकार बंधू, आज विशेष करून जी आमी प्रेस घेता ती स्कूल गेम फेडरेशन आणि गोंय सरकारचे आमचे खेळा खाते हाच्या दवरपाक बीच व्हॉलीबॉल गोंयांत जावपाचें आसा ताच्या संदर्भात एक म्हायती दिवपा खातीर आमी विशेष करून आपले आसा. येता त्या 21, 22 आनी 23 तारीख एप्रील 21, 22 आनी 23 एप्रिलाक मिरामार हांगा बीच व्हॉलीबॉल जावपाचें आसा. आणि बीच व्हॉलीबॉल ही विशेष करून ते अंडर 17 जे भुरगे आसात भुरग्यां खातीर ही गेम विशेष करून आसा की भारतभर वेगळ्या ज्यो गेम्स आसा ताजे इव्हेंट आसा न्ही भारतभर जाता आनी विशेष करून ह्या वर्साक आमी गोंयान बीच व्हॉलीबॉल मागून घेतली आणि प्रामुख्यान आमी म्हणजे जे समुद्र किनाऱ्याच्या नजदीक ज्यो स्टेटी आसा ह्यो सगळ्यो ताका पार्टिसिपेट करता आणि ह्या स्पर्धे खातीर जवळजवळ 20 राज्यां आणि युनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट जाता. साधारणचे 100 प्लेयर जे आसा ह्या हातूंत पार्टिसिपेट जातले आणि तातूंतल्यान जे विशेष करून भुरग्यांचे टॅलंट आसा ते विकसीत करपाचे दृश्टिकोनांतल्यान ते तांचे म्हणजे ज्या अशे नॅशनल लेवलाचे भुरगे खेळटले फुडें तांकां स्कोप जो आसा इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां खेळपाची संदी मेळटा. त्या संदी खातीर तांकां ओपन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हे सगळे प्रयत्न आसता. तशें आमी गोंयांत विचार केले जायत न्ही की आमी तालुका लेवल खेळटा, त्या नंतर डिस्ट्रिक्ट खेळटा, त्या नंतर आमी राज्य पातळी खेळटा आणि तेच भुरगे जे भुरगे आसात ते वेगवेगळ्या गेमी भितर आसा न्ही ते राष्ट्रीय लेवलाचेर खेळले वता आणि म्हणजे नॅशनल लेवलाचेर आपले स्कील प्रेजेंट करपाची संदी गोंयकारच्या भुरग्यांक मेळटा. आणि तशेंच ह्या सगळ्या इव्हेंटाच्या माध्यमांतल्यान स्कूल गेम फेडरेशन ह्यो सगळ्यो गेमी ऑर्गनायज करता जे फुडले नॅशनल लेवलाचेर आणि ताचोच एक भाग म्हणून जो आसा की बीच व्हॉलीबॉल ही गोंयांत जाता आणि ती 21 तारखेर जाता. 21 तारखेर 6 वरांचेर ताचें उद्घाटन जातलें आणि 23 तारखेर सांजे ताचो समारोप जाता. ह्या कार्यक्रमाक हांव उपस्थित आसतलो तशेंच आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याक आमी निमंत्रण दितले आणि जेणे करून जो आसा की ताजे ग्लॅमर जे आसा ते चडांत चड ते वाडोवचे अशा तरेचे प्रयत्न करतले आणि आमी आमचे गोंयांत एक स्पोर्ट्स कल्चर एस्टाब्लीश जावपाचे जो प्रयत्न आमी सगळे करता आणि ताचो भाग म्हणून जो आसा की म्हाका दिसता की गोंयभरांत अवेरनेस करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की जे व्हॉलीबॉलाचे संबंदीत आसा की बीच व्हॉलीबॉल संबंदीत जे काही भुरगे जे काणकोण पर्यंत पेडणे पर्यंत ते खेळटा तांणी ह्या हो इव्हेंट आसा पळोवपाक येवचो आणि आपले स्कील अपग्रेड करून जे आसा की अशा ह्या गेमींतल्यान नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर तांणी पार्टिसिपेशन करची आणि स्पोर्ट्सा मध्ये आपली एक वेगळी वळख निर्माण करची ही अपेक्षा आसा. त्यामुळे हो इव्हेंट आसा न्ही सक्सेसफूल करपा खातीर केवळ आनी केवळ स्पोर्ट्समॅनच ती पयले म्हणून जायना स्पोर्ट्स फेस्टिवलाचेर स्वरूप दिवपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान जे स्पोर्ट्स क्षेत्रांतले किंवा व्हॉलीबॉल क्षेत्रांतले जे सगळे खेळ आसात तांणी हो इव्हेंट पळोवपाक येवचो आणि गोंयभरांतले आमचे जे वेगवेगळे आसात स्पोर्ट्साचे संबंदीत लोक आसात ताणें हो इव्हेंट पळोवपाक खातीर येवचे ही अपेक्षा ती बरी. अरेंजमेंट कसो केलो तुमी? अरेंजमेंट कसो केलो काय म्हणटा? अरेंजमेंट आमी स्पेशल ती आमी फाटल्या खबर आसा आमी म्हणजे नॅशनल ज्यो गेम जाल्यो त्या वाटेर बऱ्या तरेचे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार केले. तशाच प्रकारचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा गोंयच्या बीच व्हॉलीबॉल खातीर ते मिरामार हांगा आमी तयार करता जेणे करून आमकां सगळ्यांक पळोवपाची संदी आमकां मेळटली. गोंयची स्कूल कितली गोंयची कितली टिमी आसतल्यो? ह्या हातूंत कशें आसा दोनूच प्लेयर खेळटा बऱ्यांतले बरे जे प्लेयर आसा जे गोंयांतले ते तांच्या स्टेट लेवलाचेर. So how this participation will help for them to improve for the go forward? पुढे ते कशें आसतलें? आज तशें की नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल लेवलाचेर म्हणजे बीच व्हॉलीबॉला खातीर एक क्रेज निर्माण जाता आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता की आज
म्हणजे गोंयांक सुद्दां जे आसा न्ही की फाटल्या फावटी आमी आयोजन केलें आनी त्या वर्सी आमी क्रिएट पयल्लें आसा. आतांय लोक आतां समजा आमी आगोंद गेले, पाळोळ्ळें गेले की बाकीचे बिचार आसा न्ही की अशे आमचे गोंयकार सुद्दां प्लेयर्स खेळपाक इंट्रस्ट दाखयता आनी म्हणजे एक प्रकारची क्रेज जाल्ली आसा. म्हणजे ताचो भाग म्हणून जो आसा न्ही की आज फेडरेशन हो गेम मानून घेतलो आसा आनी त्यामुळेच ताचें आयोजन जें आसा देशभर जाता. आमी सगळ्या गोंयकारांनी फाटले जे नॅशनल गेम जाल्ले आसा न्ही त्या वर्सी ताचो आस्पाव आमी खूब मोठो म्हणजे 3-4 कोर्ट आमी केल्ले त्या वर्सी. म्हणजे तशाच तरेचे 1-2 कोर्ट करून जे आसा न्ही की हांगा आयोजन करपाचो प्रयत्न करता. Minister, how many teams are कितले स्टेट 20 स्टेट पार्टिसिपेट आसा. म्हणजे एक्स्ट्रा प्लेयर धरून जे आसा ताचे 100 प्लेयर जे आसा न्ही तातूंत पार्टिसिपेट जातले. हे टीम्स म्हणटा कशी आसतले काय म्हणटा सगळे मिक्स अप आसतले काय कशे प्रत्येक स्टेटीची एक टीम येता न्ही गोंय इट इज स्टेट नॅशनल चॅम्पियनशीप सो Okay. गोवा विल हॅव बॉयज टीम schools इट्स अ स्कूल फेडरेशन सो स्कूल ट्रायल जावन एकूच गोंयची टीम तयार जाल्या तशेंच बाकी स्टेटी एक गोंयची टीम आनी गर्ल्स एक टीम गोंयची टीम आसा एक न्ही नहीं अच्छा परमिशन ऑफ द तुम्ही विचारते इट इज नॉट स्कूल पार्टिसिपेट करणे स्कूल लेवल अंडर 17 स्कूल फेडरेशन कंडक्ट करता ही भुरगीं स्कूलान किंवा हायर सेकंडरी शिकणारी प्रत्येक स्टेटींतल्यान एक बॉयज टीम आणि एक गर्ल्स टीम तशीच गोंयची एक बॉय टीम आसा बॉयज टीम आसा आणि गर्ल्स टीम ते ऑलरेडी कॅम्प चालू आसा तांचो ऑलरेडी कॅम्प चालू आसा फाटले 15 दीस दे हॅव बीन ट्रेन्ड अँड प्रिपेर्ड सो ताच्या ट्रायल जाल्ली गोंयची टीम तशी सिलेक्ट जावना ट्रायल जावन बेस्ट हॅव बीन सिलेक्टेड टू रिप्रेझेंट गोवा एट दी नॅशनल लेवल. टायमिंग कसो कितें आसतलें कित्याक वॉकूय आसतले बरोबर. सो सर सकाळची गेमी जातली आणि इव्हिनिंग जातली मध्य टायमार गेमी आसतना. Minister, we talk about तुवें आतां उलयलें बीच कल्चर, बीच स्पोर्ट्स बा म्हणून आनी गोंयान कितलेच बीचीस आसा. सो एनीथिंग फ्रॉम युअर एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर की असले टुर्नामेंट्स फीचर्स रेग्युलरली करपाक स्पेशली वेन यू टॉक अबाउट बीच व्हॉलीबॉल एंड फुडें परमनंट नाही आम्ही बीच व्हॉलीबॉल करून येता तशेंच गोंयची फेडरेशन जे आसा न्ही गोंयची हें आसा म्हणजे असोसिएशन तांणी इनिशिएटीव म्हणजे तांचे आमी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट किंवा एसएजी किंवा तांचे मदतीन जर कोलॅबोरेशन जर आमी करपाक शकले जाल्यार ते जावंक येता. याला ओपन टू दॅट मिनिस्टर क्वेश्चन असं असलं की बीच व्हॉलीबॉल या गेमीन गोंयांत नॅशनल्स खेलो इंडिया नॅशनल सगळ्याच मेडल्स मेळटात. सो बीच व्हॉलीबॉल ह्या खेळाचे गोंयांत विकास करपाचें तुमचें कितें नियोजन आसा? नाही आत्ता पर्यंत जे आसा न्ही की फाटल्या नॅशनलाचें ज्या आयोजन करपाक फाटल्या हेतूंतच आशिल्लो की ज्या तरेन हांगा एक्सपोजर वेगळ्या गेमीक आमकां आसा म्हणजे गोंयांत तर आमी पळयता विशेश करून आमी वळखता ते फुटबॉला खातीर स्पेशलायजेशन म्हणजे गोवा सारकें फुटबॉल ही गेम ही पॉप्युलर आसा. तशा तरेन म्हणजे पयलीं वाटेन जुने गेमी आशिल्ल्यो म्हणजे कबड्डी खो खो वगैरे थोडेशे तरी प्रमाणे कमी जालेले पण ते परत एकदा वाडोवपाचे ताचो भाग आज खूब गेमी आयल्ली आसा नवीन गेमी आयल्ली आसा आनी त्यामुळे म्हणजे गोंया सारक्या तरी म्हाका दिसता की बीच व्हॉलीबॉल जो आसा की